व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ हें जावन आसा. पयल्या वाचपांत आमी आयकोनचें आनी आज थोडो नियाळ पयल्या वाचपाचेर आमी करुया आनी हाजो अर्थ समजून घेवचे प्रयत्न आमी करुया. पयल्या वाचप आमकां अर्थ जाय तर हें कोणें बरयल्लें आमकां कळीत जाय. तवळ मात्र आयच्या पयल्या वाचपाचो अर्थ आमकां समजता. आयचें पयलें वाचप उपदेशक पुस्तक इंग्लिशांत थोडे फावटी कोहेलेत म्हूण सांगता वा थोड्या बुकांनी थोड्या इंग्लीश बायबलांनी एक्लेसियास्टिकस म्हणून शब्द बरयला. कोहेलेत ग्रीक हिब्रू भाशेचो, एक्लेसियास्टिकस ग्रीक भाशेंत जावन उपजलो शब्द. दोनांचो अर्थ जावन आसा प्रिचर वा प्रसंग दिवचो वा प्रसंगदार. तर हो बूक कोणें बरयल्लो? ह्या बुकाचो पयलो अध्याय वळ 1 आनी 2 हांगासर आमी पळयता. हाजे उद्गार दिला जावन आसा कोहेलेत म्हळ्यार प्रसंगदार. आनी मुंदरून बरयला दाविदाचो पूत जेरुजलेमाचो राय. दाविदाचो पूत जेरुजलेमाचो राय म्हळ्यार राय सामुएल, सल्माव राय. आनी सल्माव रायाचें नांव बरोवना तरी हो बूक सल्माव रायाक समर्पिल्लो जावन आसा. कित्याक डिरेक्ट सांगच्या बदला बापयच्या नांवांत हांव कोणें बूक हो बरयला म्हूण सांगला. तर कित्या खातीर सल्माव राय ह्या रितीर सांगता, सगळी व्यर्थ कित्याक म्हूण सांगता? देवान आशिर्वाद दिल्लो दावीद रायाक. दावीद रायान चिंतलें सोम्या हांव व्हडले व्हडले मजबूत घरांत रावतां, देवळांत रावतां आनी तूं भायर टेंटांत आसाय. कित्याक आर्क पेट भायर आसली आनी तो वळत दावीद राय सांगता सोम्या हांव तुजे खातीर एक मजबूत देवळ बांदतलो, तुवें त्या देवळांत रावा जाय. ताजे उपरांत नाथन प्रवाद येवन सांगता तुजे हात मेळे जावन आसात, तुज्या हातांत रगत आसा, तुवें थोड्यांचो जीव काडला, त्या देखून तूं म्हाका देवळ बांदचो नाय, तुजो पूत हे म्हाका देवळ बांदतलो. आनी मुंदरून सांगता, देव प्रवाद करून सांगता मुखार कितें जातलें. देव सांगता तुज्या पुताच्या काळार शांती समाधान आसतली. सर्व राष्ट्रांत हांव ताजे वयर कसलेंच प्रॉब्लम आसचें ना, शांती समाधान आसतली. आनी तो राय तुजो पूत शांती समाधानाचो राय आनी तो म्हाका देवळ बांदतलो, तूं म्हाका बांदचो नाय. आनी हो मुखलो दावीद उपरांतलो राय जावन आसा सल्माव राय. आनी सल्माव रायाक देवान मागलें, सर्व देवान ताका दिलें, कितें जाय तें ताका दिलें. थोडे वांजेलांतलीं सोलेंडीस उतरां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयल्या रायाचो पुस्तक अध्याय 2 वळ 1 हांगासर सांगता सल्माव दावीद राया उपरांत जेरुजलेमाचो राय जाता. अध्याय 8 वळ 1 फर्स्ट किंग्स हांगासर बरयता सल्माव जेरुजलेमाचो राय जालो. अध्याय 3 वळ 12 हांगासर सांगता देवान सर्व जाणवाई सामुएलाक दिली. सामुएल देवा मुखार मागता आनी देव सांगता तुका कितें जाय तूं विचार, हांव तुका दितलो. सल्माव सांगता तुजी इतली व्हडली परजा हांगासर आसा, ह्या तुज्या परजाक आडळतें कोणें पळोवचें. हांव आनीक भुरगो, म्हाका जाणवाय ना, म्हाका जाणवाय दी. त्या देखून तुज्या येद्द व्हडल्या ह्या राष्ट्राक, येद्द व्हडल्या ह्या लोकांक हांव राजभार करूंक सकूं. आनी देव ताका ती जाणवाय दिता. जाणवाय ताका मात केवळ उणी जाणवाय न्ही, सर्व ताजे पयलें जल्मोवचें आनी ताजे उपरांत जल्मोवचें सर्व लोकांक प्राज चड जाणवाय सल्माव रायाक देव दिता. अध्याय 7 वळ 1 ते 12 हांगासर आमी पळयता सर्व पयल्या रायाचें पुस्तक. हांगासर आमी पळयता सल्माव रायान सर्व मजबूत बिल्डिंगां बांदली. कितें पुरो ताज्या मोतीन आशा आसली तें सर्व ताणें बांदलें. केवळ जेरुजलेमाचें देवळ मात्र न्ही, सर्व ताणें बांदलें. जावंक पुरो ताजेंच आस्थान जावं ताजी हॉलां आसतलें कितें पुरो आसा भोव मजबूत रितीन भोव सोबायेन ताणें बांदलें. देवान ताजेर तितलो आशिर्वाद घालो. इतलें मात्र न्ही, ताका सर्व ग्रेस्तकाय ताका दिली. अध्याय 10 वळ 14 तावन वळ 20 आनी 3 आमी वाचता सर्व रितीची ग्रेस्तकाय ताका दिली. आनी हांगासर बरयलां सल्माव रायाच्या हातांत भांगार कितलें आसलें, कितलें ताका देवें दुसऱ्या रायांत तावन काप्पा काणेकी जावन ताका मेळटलें, कितले ताजे पयशे आसले, सर्व भांगारांत इतलो आशिर्वाद देव ताका दिता.
तितल्या आशिर्वादांनी तो जियेता. इतलें जावनय सल्मावरायाक पावोंक ना. पयल्या रायाचं पुस्तक अध्याय 11 वळ 1 तावन 8 हांगासर सल्मावरायाची पथकां विशयांत आमी पळयता. कसलीं ती पथकां पयलें सांगता. सल्मावरायाक कितल्यो बायल्यो आशिल्ल्यो. सल्मावरायाक वट्ट 700 बायलो. ती जावन आसा दुसऱ्या रायांची भुरगीं, दुसऱ्या रायांची धुवो ताणें स्विकार केल्लें काजर जावन. कित्याक दोगा रायांच्या मदें एक बरो संबंद रचच्याक म्हज्या परकी रायाच्या धुवेक काजर जाल्या उपरांत आमी संबंद जाता, एकामेका लढाई आमी करिना. वट्ट नंबर 700 दुसऱ्या रायांची भुरगीं. आनी उपरांत इतल्याकी नंबर पावना, म्हाका विचार नाकात कारण कशें हो जियेतलो गी म्हणून. आनी कितें आसात 300 जाणां दुसरी बायल्यो, वट्ट 1000 बायल्यो पुरो परक्यो परक्यो गांवच्यो. आनी अध्याय 11 वळ 1 तावन 10 म्हणसर मुंदरून सांगता. सल्मावराय ताज्या म्हाताऱ्या प्रायेर ताज्या पपतेडेंक तो बुल्लो आनी ताणें तांकां तांच्या त्या परकी तांच्या राणयेक तांकां ताणें देवाळ बांदलें. परकी देवांक ताणें आश्ठान केलें आनी ताणेंच थंय धूप भेटयलो आनी ताणेंच वचून थंय बलिदान भेटयल्यो. आनी अशें केवल सल्मावराय मात्र न्ही पथका पडलो. हाजे उपरांत अशें करयेत म्हणलें तें चिंताप ताणें हाडलें आनी इस्रायलाचो लोकी पथकान पडलो. त्या देखून अध्याय 11 वळ 1 तावन 12 स्पश्ट रितीन सांगता खंयच्या रितीर सल्मावराय पथकाक पडलो. सक्कडीची येयले उपरांत सल्मावरायाक बूद आयली. कन्नडांत एक गाद आसा, केट्ट मेले बुद्धीम. सक्कडी जिवितांत जाल्ल्या उपरांत सल्मावरायाक बूद आयली. ताका कळ्ळें आपूण चुकलां, देवातान हांव पयस गेलां, हांवें अशें वचून वचो आसलें, अशें हांवें करूंक नजो आसलें. कळ्ळें ताका ताचे पथकाची पाताक ताका कांतोवंक प्रारंभ केलें. कित्याक देवान ताका जाणवाय दिल्ली आनी जाणवाय दिल्ली सारकें कितें विसून काडूंक, लोकांच्या वयर बरो रितीन अधिकार चलोवंक आनी बरें जिवीत जियोवंक. डिट्रोनॉमी अध्याय 30 वळ 19 गणन पुस्तक अध्याय 30 वळ 19 हांगासर आमी वाचता. मोइसे आनी जोशुआ लोकांच्या मुखार 10 उपदेश दवरतात, सर्व शिकोवन ते दवरतात. ताजे उपरांत सांगतात लोकांक, इस्रायल लोकांक, हांगासर आसा जिवीत आनी मरण. जर तर तुमी निजा देवाक स्विकार करता तर आनी देवाचे कायदे आनी उपदेश तुमी पाळटा तर तुमकां जिवीत लाभतलें. जर तर देवाचे कायदे आनी तुमी उपदेश तुमी पाळिना तर तुमकां मरण लाभतलें. आतां चॉयस इज युअर्स. तुमी तुमचे निर्णय घेयचय, विसवणी तुमी करीचय. देव लोकांक विसवणी करूंक दिता, तो विसवणी करिना. आनी देवान सल्मावरायाक इतली जाणवाय ताणें दिल्ली सारकी विसवणी करूंक. देवा करगां ताज्या म्हाताऱ्या प्रायर ताज्या पथकांचो उडास आयलो आनी तो सांगता सक्कडी व्यर्थ. म्हज्या जिवितांत हांवें सक्कडी केलां, सक्कडी हांवें पळयलां. आनी मनीस जल्माता मनीस मरता, संवसार मात्र परमनंट. आमी येता आमी फाटीं वेता, आमी परमनंट न्हय. जें कितें आमचें आसा दुसरें वोवन दुसरें काणगून वेतलीं. कितेंच शाश्वत न्हय. शाश्वत आमी न्हय, धरणी ही भुमी शाश्वत, देव शाश्वत. त्या देखून म्हज्या जिवितांत हांवें वायट हांवें केलां. ताज्या भुरग्यांक आनी नातरांक तो बुधबाळ सांगता. आमच्या आवय बापयनी आमकां बुधबाळ सांगल्यार आमी कितें चिंतूंक पुरो असलें सन्निवेशार आमच्या आवय बापायनी आमकां बुधबाळ सांगल्यार कितें आमचें चिंताप कशें आसतलें. पळय म्हातारो, मरच्या वेळार हाका बूद आयली, जिवितांत पुरा केलें, सगळीं अन्नड्यो कामां केल्यात आनी आतां आमकां बूद सांगता. सारकें चिंताप न्हय, पूण थोडे फावटी आमची खोटी मोत असले चिंतापी आमच्या मोतीक आमकां दिता. पूण एक आमी उडास दवरूंक जाय. सल्मावरायाक ताज्या पातकांचो उडास आयलो आनी तो ताज्या पातकां रडलो आनी जिवीत खंडी जावन बदललें म्हणून आमी पाती येता. देवा लागीं ताणें सूख मागली म्हणून आमी पाती येता. तर आमकां बूद येवची कदाळा, आमकां बूद येवची कदाळा. केवल 60-70 वर्सां जाल्ले उपरांत कोंत घेवन मागणें केल्यार पुरोगी व्हडणी. तवळ म्हणी मागणें प्रारंभ केलें म्हणली एक संतोश, तवळ म्हणी जिणी बदलली म्हणली संतोश.
पूण तेंच चिंताप तीस बदलावण 30-40 वर्सां आसतना आयली जाल्ली जाल्यार कितलें बरें आसलें. देवाच्या कृपेच्या त्या भंडारांत आमकां जियेत आसलें न्ही. त्या देखून आमकां देवान जणवाय दिल्या. सडावत मलगडी तांच्या भुरग्यांक बुधबाळ सांगची ती एक संवय आसली. आजुनूय आसा म्हणून पाती येता. आवय बापूय तुमी तुमच्या भुरग्यांक तुमी जाणवयाची उतरां बुधबाळ तुमी सांगतात म्हणून हांव पाती येता आनी तो तुमचो कायदो. आवय बापूयनी भुरग्यांक बुधबाळ दिवचो आनी हो तुमचो कायदो. सारक्या वाट्याक आपोवन हाडचो तुमचो कायदो आनी तुमी तें भरपूर मापान पाळटात म्हणून हांव पाती येता. पूण जिणी बदलावण आमच्या जिवितांत जायचे. देवान आमकां ज्ञान दिलां. हर एका ब्रेस्तार हांगासर आमी मिसाक वेता. जायते शर्माव आमी आयकता. देवाचे उतार आमी वाचता. वर्साक एक पावटी म्हणी आमी रितीर करची संवय कोडयाळांत आसा बरी बरी. पूण पावना. आमचे ते नीज बदलावण येसय. आमच्या पातका जिणी येताना आमी पयस वसा जाय आनी एक बरें जिवीत आमी जियेसय. मार्काचो वांजेल अध्याय 8 वळो 30-6 तावन 30-8 अशें सांगता. एक ल्हानशी वोपार जेजू लोकांक दिता. एक ग्रेस्त मनीस आसलो. ताणें ताणें बेळें केलें आनी उपरांत निमाणें सगळी लुवले उपरांत हळद्याक बडोवन तो सांगा लागलो मनशा पुता खा पी आनी मजा मार. कित्याक सगळी ताणें दास्तान करून दवरलां. आनी जेजू सांगता ओपारीच्या क्रेक त्याच राती ताका बुडवून सांगता तुजें हें जिवीत आखेर जालें आतां म्हजे थंय ये. आनी उपरांत जेजू सवाल करता ताणें जोडुल्लें तें कोण ताका पावतलें की कोणाक पावतलें. जायते फावटी आमचें जिवीत अशेंच आसा. आनी हीच उतरां सगळो संवसार जिखून आपलो आत्मत्व होगडयल्यार कितें फायदो ही जावन उतरां जेजूची. सरीसुमार 500 वर्सां आदीं जेजुईत वर्ड प्रारंभ केल्लो इग्नेशियस लोयोलान हीच उतरां फ्रांसीस सावेराक सांगली. फ्रांसीस सावेर पॅरिसाच्या एका युनिवर्सिटींत शिकोवन आसलो. ताजी आशा आसली आपूण एक लॉयर जायचे भोव फामाद लॉयर जायचे व्हडलें म्हजें नांव जायचे. इग्नेशियस लोयोला ताका येवन सांगता परत आनी परत सांगता फ्रांसिसा सगळो संवसार जिखून तुजो आत्म होगडयल्यार तुका कितें फायदो. हाजी उतरां समजले उपरांत फ्रांसीस सावेर ताजें शिकप काबार करता आनी जेजुईत मेळाक सुरवात. आज तो एक सांत भारतांत येवन ताणें काम केलें मिसा वावर दिलो. ताजी कूड गोंयांत आनीकय आसा. जायत्यांनी वचून पळयल्या जावंक पुरो. बदलावण संवसार शाश्वीत न्हय. संवसाराची ग्रेस्त कांय शाश्वीत न्हय. आमी शाश्वीत न्हय. केवल देव मात्र शाश्वीत. आनी त्या देखून सगळी उतरोवन वेता. सबाय ग्रेस्तकाय पयशे सगळी समता. शाश्वत आसलो त्या देवाक स्विकार करया. ताकाच आमी वेंगून धरया. ताज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया. अशें देवाक मानता तसलें जिवीत जियोवन ह्या संवसारी आमचें जिवीत संपयले उपरांत देवा मुखार एक जावचें भाग सर्गाराजांत देवा मुखार देवाक होगळाप दिवचें भाग आम्हा सर्वांक लाबोवन दी म्हणून आमी मागया.